आमचे बरोबर आमचे चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आसात. लौकिक, किती आसा अपडेट आणि व्हॉट इज हॅपनिंग? प्रमोद, सगळ्यान पयलीं अपडेट दिता. मॉर्टेलिटी बुलेटिन येयला. 39 डेथ्स आयजू आहा. GMC 19 साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 11 जाल्यो. ESI हॉस्पिटलान एक, केपें PSCन एक, कोलवाळे PSCन एक, ऑस्पिसियोन एक कोलवाळे केपें आनी ऑस्पिसियोच्यो ज्यो केसी आहा त्यो तिनूय केसी त्यो ब्रॉड डेड आहा. म्हणजे हॉस्पिटलान ते पावूंकूच ना, तांकां जे हॉस्पिटलान व्हरतले ते ब्रॉड डेड हाडलेले. मागीर नॉर्थ गोवा प्रायवेट हॉस्पिटलान 2 केसी, एक गॅलेक्सी आनी दुसरे RG स्टोन. आज तेंच्यांनी प्रायवेट हॉस्पिटलाची नांवां दिवपाक स्टार्ट केला. साऊथ गोवा प्रायवेट हॉस्पिटलान 3 केसी आहा, एक विक्टरान, एक एस्टर आनी एक त्रिमुर्ती. ह्या 3 हॉस्पिटलांनी डेथ रिकॉर्ड जाल्या. प्रमोद, दुसरी अपडेट आहा ती गव्हर्मेंट हेचेर आहा की टिका उत्सव गव्हर्मेंट स्टार्ट करता परत, जो तेंच्यांनी एप्रिलान सुमार स्टार्ट केलो आनी बरो दीस तो चालू आसलो. तो सगळ्या पंचायती आनी म्युनिसिपालिटीन तो स्टार्ट करपाचे आहा, कारण तेंचे 45 एंड अबाव जे वॅक्सिनेशन आहा, वॅक्सिनेशन कोटा तेंचे कडेन आहा, पण तेंचे कवरेज तितली ना. खुबशे लोक फुडें येयना. तेंचे आतां पर्यंत तेंच्यांनी 100% कवर करपाक जाय आसले ते तेंचे जायना. जो इल्लो कोटा 18 to 44 खातीर येयल्लो तो थोडेच दिसांनी ताका बरो प्रतिसाद मेळून थोडेच दिसांनी तो कोठा युटिलायज जालो फूल. पण जो 45 एंड अबाव जो 1.5 लाखाचे वयर डोसीज आहा आमचे कडेन अजून ते युटिलायज जायना. खुबशे लोक विदाउट वॅक्सिनेशन अजून रावल्या. सो ते कवर करपाक परत टिका उत्सव, कारण कोर्टानूय हेजेर आपलो प्लॅन दी म्हटलेलो की वॅक्सिनेशन प्लॅन कसो आहा 45 एंड अबाव हेजेर. सो गव्हर्मेंटान हे डिसिजन घेतला. दुसरे GSIDCची आयज मिटींग जाली, तितून प्रोजेक्ट्स रिव्ह्यू केले. तितून हेल्थ अँड एज्युकेशनाचे प्रोजेक्ट जे आहा ते प्रायोरिटीचेर घेवपाचे थारला. हेल्थाचे मेजरली मेजर काम आसता GSIDC करता. दुसरे एड्युकेशन एकाडेमीक इयर स्टार्ट जावपाचे, स्कुलां स्टार्ट जातली काय ना हे खबर ना, पण जी स्कुलां सायक्लोना खातीर मेनली तांकां डॅमेज जाल्या ते सगळे कवर तांकां crores ऑफ रुपीज लागतले म्हटलं हेंच्यांनी. तितून खुबशे ITIचे काम हातान घेतलेले ते फूल GSIDC प्रायोरिटीचेर घेतले. जुवारीचेर जी मेन जुवारी ब्रिजाची एक सायड एक ब्रिज ओपन करून एक लेन स्टार्ट करपाचो विचार आसलो मेन, तो जायना. तो आतां डिसेंबराचे टार्गेट गव्हर्मेंटान दवरला की डिसेंबर मेरेन तरी करतले म्हणून. ग्लोबल टेंडराचे आमी हे केले की ग्लोबल टेंडर जशे महाराष्ट्रान फेल केले, तर गोंय कितें करतलो, प्लॅन बी कितें आहा काय म्हणून. जाल्यार CMन सांगलें की बाकीचे स्टेटी कश्यो कश्यो प्रोक्युअर करपाक कितें करता तेजेर आमचे सगळ्यांचे लक्ष आहा. दुसरे जे ऑनलायन बुकींग जे भायले करून वॅक्सिनेशन गोंया खातीर हाडलेले जे स्लॉट आपूण बूक करता भायले कोण येवन ऑनलायना खातीर, तेजे खातीर केंद्रा कडल्यान तांकां परमिशन मेळ्ळा की वॉक इन रजिस्ट्रेशन, की तूं सेंटराचेर चल, तूं रजिस्टर कर, तुजो डोस घे. ते ऑनलायन सगळ्या खातीर ओपन करून प्रॉब्लेम जाता तो आतां फुडें जावचो ना म्हणून सांगला. हेजे उपरांत हेल्थ मिनिस्टरांनी CMची प्रेस कॉन्फरन्स आतां स्टार्ट जातली, ऑलमोस्ट जाली स्टार्ट. एक गजाल लौकिक, ऑन सायट रजिस्ट्रेशन जेन्ना आमी म्हणटात, ही वेवस्था कशी चलतली? काय गर्दी जावची ना? आय थिंक दॅट इज वन. ओके, येस, आमकां ऑनलायनाक प्रॉब्लेम जाल्यात, बट ऑन सायट जर केली जाल्यार ताका कितें तरी सिस्टम आसा काय कितें? ना, तेजेर कांय डिटेल प्रमोद आतां पर्यंत ना, की ऑन जे म्हणटा वॉक इन म्हणटा थंय जर 110 स्लॉट तेंच्यांनी एका सेंटराचेर दिल्या जाल्यार थंय 200 लोक पावले जाल्यार कितें हो प्रॉब्लेम जावपाक. पण तेजे डिटेल तशें वॅक्सिनेशनूय गोंय सरकार कडेन अवेलेबल ना ते स्टार्ट करपा खातीर वॅक्सिनेशन. सो तितले पयलीं आमी चवकशी करतली बाबा ही सिस्टम कशी आसतली, कारण ताका वेगळी सिस्टमूय वर्कआउट करपाक शकता. फक्त गोंया पुरते रजिस्ट्रेशन वेगळो एक प्रकारचो एक प्रकारचे एप वा गोंया खातीर स्पेशल करपाक तशें एक्टिवेट करपाक जाता, तशें करपाक जाता. पण गव्हर्मेंट कितें करपाक सोदता हेजेर अजून आमकां एक्झॅक्टली तेजो प्लॅन खबर ना. पण गोंया पुरते एक वेगळीच अरेंजमेंट करपाक जाता की गोंयचेच लोक थंय गोंयचेच लोक तेजेर रजिस्टर करतले अशें करपाक सरकार करपाक शकता. पण सरकाराचो कितें प्लॅन आहा तो आमकां अजून खबर ना. लास्ट प्रश्न लौकिक, आय नो मुख्यमंत्र्याची पत्रकार परिशद सुरू जावपाची आहा. यू आर देर आउटसायड CM's रेजिडेन्स. लास्ट एकच 12वेच्या परीक्षेचें केन्ना? फाल्यां? बुधवार म्हटलं 12वेचे, तशें 10वेचे तेंच्यांनी कॅन्सल केले. 12वेचे परीक्षेचे मेनली अशें दिसता की बाकीचे बोर्ड जे आहा ते कितें डिसिजन घेता तेजेर गोंय सरकार रावला. गोवा बोर्डाचे डिसिजन तेजेर डिपेंड आसतले. सो ते डिसिजन येतले तेजे उपरांत गोंय सरकार आपले डिसिजन घेतलो. सो ते आमकां बुधवार पर्यंत तेंच्यांनी काल जेन्ना बुधवार पर्यंत तेजेर कळटलें म्हणून सांगलें. थँक्स अ लॉट लौकिक. आय वोंट कीप यू एनी मोर, कारण मुख्यमंत्र्याची भलायकी मंत्र्याची महत्वाची पत्रकार परिशद सुरू जाल्या.